मांद्रेचो माजी आमदार दयानंद सोपटे भाजपवासी जाल्या उपरांत मतदारसंघात कार्यकर्त्यांची बसका घेतली। बसका घेतकच भाजपाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आश्वासन जाहीर केला। आता तो खरे उलयल्लो काय खोटे हे ताच्या गळ्यात आशिल्ल्या गणपतीकच खबर, कारण तेन्ना सभेनच दयानंद सोपटेन गणपतीची शपथ घेतलेली। मात दुसऱ्या दिसा गोय भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान अशें कांयच दिवपाचें उतर दिल्लें ना। तो आपुणच भाजपान आयला अशें जाहीर केल्लें। हातून खरो कोण असो प्रश्न काँग्रेस करता, अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकार म्हणटा। भारतीय जनता पार्टीक विचारचें दिसता की खरें कोण उलयता। विनय तेंडुलकर जो गोवा प्रदेश भाजपाचो अध्यक्ष आसा तो खरें उलयता, जो सांगता की आमी तांकां तिकेटीचे सुद्धा पैसे दिवंक ना, तेंची रावपाची जेवपाची वेवस्थाय आमी करूंक ना। आनी दयानंद बाब सोपटे सांगता की आमच्यो तिकेटी ह्यो पार्टीन काडल्या आनी आमची रावपाची दिल्लीची सोय पार्टीन केल्या। आता गोंयचे जनते मुखार हे जबाबदार लोक जो एकटो पार्टीचें अध्यक्षपद भुशयता आनी दुसरो आमदारकीचो राजिनामो दिवन मतदाराच्या सेवे खातीर थंयसर तयार रावलो आसा परत एकदा वेंचणूक लडोवंक। आता खरें कोण उलयता, फट कोण उलयता हें सांगचें पडटलें, कित्याक गोंयची जनता गोंधळान पडलेली आसा। सगळ्यांक खबर आसलें की व्हडलो वेव्हार जाला तो, म्हणूनच दयानंद सोपटेन बिझनेस बसकेक दिल्ली वता अशें विमानतळाचेर पत्रकारांक सांगलेलें। तशेंच दोगां मदलो हो गोंधळ म्हळ्यारच कितें तरी व्हडलो वेव्हार जाला असो दुबाव पणजीकारान उक्तायला। आनी हेचेर दिश्टी पडटा, आमकां दुबाव मारता की ह्या गोंधळान अशें दिसता की पयशांचो हो व्हड वेव्हार हेंच्या मदीं जाल्लो आसा। राजिनामो जेन्ना एक मनीस दिता, निश्चित खात्री आमकां आसा की आनी जेन्ना तो दिल्ली वचून राजिनामो दिता, दिल्लीकसून तो फॅक्स करता जशें की तो दिल्लीत रावपाचो। तेणी गोंयांत येवन सभापतीक आपणीन पर्सनली वचून राजिनामो दिवंक जातालो, पण तो दिल्लीकसून फॅक्स करता आनी सभापती हांगा बसून रावता रेडीक। हरशीं तुमी वयशात जाल्यार सभापती तुमकां सेक्रेटरिएटान केन्ना मेळपाचो ना, पण त्या दिसा सभापती रेडी आसलो, कित्याक तांकां सगळ्यांक खबर आसली की अशें जावपाचें आसा, आपणाक तो फॅक्स येवपाचो आसा आनी तुरंत तो पास करपाचो आसा। तेन्ना गोंयचे जनते मुखार खरें कोण उलयता, फट कोण उलयता, कितल्या पयशांचो वेव्हार जाला, कितल्या पयशांक हेका रिजायन जावपाक लायला, हें सगळें सांगचें पडटलें। गोंयकारांनी सरकार करपा खातीर भाजपाक जाय ती संख्या दिवंक नासतना आमी सत्ता बळकायली, ताचें आतां भाजपाकच दुख्ख जावंक लागला हें तांचे पदाधिकारी सांगतात, असो टोमणो अमरनाथ पणजीकारान मारला। आमी जी सरकार घडयला ती आमची चूक आसली। आमी विरोधान आसपाक जाय आसले, कित्याक लोकांनी आमकां मॅन्डेट दिवंक नासलो। आयज तुमच्या मुखार जाहीरपणान हे आदले मुखेलमंत्री, आदले प्रदेशाध्यक्ष, आदले तेंचे मंत्री, आदले तेंचे आमदार आयज उलोवपाक लागल्या। जे आमी तुमकां आनी गोंयकारांक सांगताले की मॅन्डेट नासतना हेंच्यांनी गैरमार्गान सरकार घडयलां, ती चूक जावन आसा, आयज तेच मान्य करपाक लागल्या की ही व्हड चूक आसली आनी आमी अशें करूंक जायनासलें आनी तेची फळां आयज आमकां भोगचीं पडटा अशें तेच उलोवपाक लागल्या।